नंतर ह्या महिन्याच्या सुरुवातीक म्हणजे 26, 27, 28 इथल्यान सगळे DSS गृह आधार बीन केले. त्यामुळे नो पेंडिंग थिंग्स, नो पेंडिंग. इवन बालरथ बीन जे मार्च आणि एप्रिलान पावताले ते सुद्दां आमचे केले, बालरथाचे केले. मेंटेनन्स स्कूल मेंटेनन्स ग्रांट साधारण पयलो हप्तो साधारण आमचो डिसेंबरान बीन पावतालो. दॅट ऑल्सो इज रिलीज्ड. 19 डिसेंबराक योजना असली म्हटले बेगीनूय जावं शकता. हे पळय 19 डिसेंबराक पूल सुरू जाता, काम सुरू जाता की ना हे महत्वाचें. प्रायम मिनिस्टर येता की आनी कोण येता ताच्या सोयी प्रमाणे जातलें. 19 डिसेंबराक खूब गजाली आमकां सांगपाक मेळटल्यो. काही कंप्लीट केल्ल्यो आसतल्यो, काही निर्णय काही सांगपाक मेळटले. 19 डिसेंबरा खातीर वाट पळया आमी. वी हॅव टू कंप्लीट दॅट रोड. त्यामुळे तेच प्रत्यक्ष पळोवपाक आनी आतां हेच्या नंतर दर आठवड्याक मॉनिटरींग करतले. म्हणजे दोनूय तांकांय जाय तशे पयशे रिलीज करप आणि दर आठवड्याक काम कितलें जालें. कारण केंद्रा कडसून पयसो मेळ्ळा काय तुमी स्टेट लेवलाचेर? आमी स्टेट लेवलाचेर. स्टेट लेवलाचो केंद्र सरकार तांच्यांनी आमचें वांटलें येणार आहे. आमी आमकां फुडल्या दर आठवड्याक आमी 5-5 कोटी रिलीज करपाचें थारायलां काम सोंपोवपा खातीर. एज ऑफ नाव वी आर पुशिंग इट अहेड. कितले खर्च केला आतापर्यंत? केन्ना मेरेन तो पूर्ण जावं? 6 आठवड्यांत जावपा खातीर आमी आसा. 85 आतापर्यंत 85 करोड खर्च केला. न्ही खर्च केला काय रिलीज जाल्यात? स्टँडर्ड अमाउंट टेंडर्ड अमाउंट इज 85 crores. प्लस ताजो जे ब्रीज जावपाचे ताजे एडिशनल ब्रीज 26 कोटी एडिशन ते सेपरेट ताजेर